बसोन आसा जी काय मुझे नावी तुम्ही मागता ते बापाता तुमका मागून धाडटा एका मोनात एका काळजात तुझे नावी सुम्या आमी आयल्या बाबोलीचे मोगा मेळी जेसू तुजो मागू सांगात बघता एका मोनात एका काळजात तुझे नावी सुम्या आमी आयल्या बाबोलीचे मोगा मेळी जेसू तुजो मागू सांगात बघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज पिडेस्तंपासोत आमी मागचो दीस आता थोडो वेळ आमी बसया. आज आमच्या फुडें एक साक्ष आसा त्या पासत तेजी साक्ष आमी आयकोवची. उजरेतान भाव आनी भयणी आयल्यांत तांणी फुडें येवचें आनी तांची साक्ष दिवची. समेस्त आमी बसया. हर गाणे ओगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव सेलेस्टन पिंटो उजिरेतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव एक निवृत्त शिक्षकी प्रायवेट इस्कॉलान काम करना. म्हज्या दोगां भुरग्यां सांगाता जिवान सरताली. 21 वर्साचो पूत म्हजो ऑस्टीन 18 इसवेन एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार सगळ्यांनी आशा सोडिल्ली जाल्यार थोड्यांनी लागशिल्ल्या आस्पत्रेक व्हरून फर्स्ट एड करून उजिरेन जायनातल्यान तुर्तान कोड्याळ व्हरूंक सांगलें. तशेंच एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार म्हजे कडेन कांयच पयशे नातले. आस्पत्रेन पळोवंक आयिल्ल्या दोगां मनशांनी 25 ಒಟ್ಟು 50,000 आयवाज म्हाका तांणी दिल्ले. त्या घडये देवान मनशा मुखांत केल्लें ओर्तें आजपतें. आनी तशेंच हर एक आस्पत्रेचो खर्च कुटुंबाच्यांनी आनी दानींनी दिवन मस्त उपकार केल्लो. थंयच सिटी स्कॅन करून जाताना 48 घंट्याचो टायम दिल्लो. कोड्याळच्या नावाडीक डॉक्टरांनी म्हजे प्रयत्न हांव करतां. तुमी ताचे खातीर देवा लागीं मागा म्हूण सांगलें. आमी विस्वासान मागूंक सुरू केलें. सक्त्या कडेन मागूंक विनंती केली. उपरांत 2 दीस जाल्यारय उस्वाद मात आसलो. देखून ताका कृतक विस्वास घेवंक ऑपरेशन केल्लें. अशें तो 19 दीस कोमा स्थितीर आसलो. म्हाका बाळूक जेजू कडेन अखंड भोवत आसल्यान हांव निरंतरी मागण्याक वटयतालीं. हर एक हप्त्यान नोवेनाक आजार जातालीं. अशें आसता तितकेशे दोळे उक्ते करून पळोवंक सुरू केलें. मोख नातली अशें निरंतर मागणें केल्ले वरवीं आनी डॉक्टराच्या प्रयत्ना वरवीं चिक्केशें आलोवंक सुरू केलें. आनी त्या वेळार मोत स्थिमितर नासतना तो गाल्लेक पायप पुरा ओडूंक सुरू केल्ल्या वेळार मस्त कश्ट जाल्ले. न्हिदले कडेनच ताका आमी पायपान लिक्वीड फूड दिताले. आमी ताका उखलून न्हाणोवन आनी न्हिदोवन ताची सेवा करतले. आनी टीव्हीचेर
ताच्या मुखार रेतेऱ्यो आनी मिसां घालतल्या ते पळोवन तो कांय प्रतिक्रिया दाखयनातलो. ताका कोणाची वळख मेळनातली आनी म्हजी वळख ताका कळनातली. अशें आसता हांव देवाचें उतर मती भितर भायर भितर मौन उसरतली आनी ताचे खातीर मागतलें. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸू ತಂದೆ. म्हणून हांव सदांय दीस रात ताचे खातीर मागोन आसली. कालक्रमेण सगळ्यांच्या मागण्या वरवीं तितकेशें बसोवंक प्रयत्न केले. बिकर्नकाटेच्या बाळक जेजूच्या देव तेंपलान ब्रेस्तराच्या मागण्यान हजर जावचे इरादेन डॉक्टराची अपॉइंटमेंट ही आमी त्या दिसा काण घेतल्या. ताका गाडयेचेरच न्हिदोवन आमी मिसाक आनी नोवेनाक हजर जातल्या. एक दीस ताका आमी ब्रेस्तराच्या एका संजेर ताका उखलाण इगर्जे भितर न्हिदोवन दिंबेर पडोवन आमी मागणें बसयलें. म्हजो भुरगो ताच्या पार चलोवन येवन देवाक अर्गां दिवंक फावो जाल्यार हांव मुखार सगळ्यां उजेर टेस्टमनी दिता म्हूण बसयलें. ताणें शिकलें, ताचें सिवील इंजिनियरींग शिकप हर एक विसरोन गेल्लें. सुरवतान अक्षरां शिकोवन मागण्या बुकार वाचून आज तो ताचें सकट विसरल्लें शिकप उडासाक आयलां आनी तो ताचें काम करूंक 85% तो समाज जावन ताची कामां तो करता. अशें हर एका म्हज्या कश्टांनी देवान म्हाका सोंड घालिनासतना म्हज्या सांगाता रावून म्हाका सांबाळून व्हेलां. देवाक जावं ओर्गां आनी ओगलाप. येदें व्हडलें अजब केल्ल्या बाळूक जेजू हांव काळ जातावन अर्गां आनी होगलाप दितां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां. आमचे खातीर मागल्या उजरे सांत आंतोन फिरगसच्या सेवा दिल्ल्या सर याजकांचो, सर फिरगसगरांचो, धर्म भयणींचो, कुटुंबादारांचो, म्हज्या इस्कालाच्या सर शिक्षकांची आनी हेर भक्तिकांक तांणी दिल्ल्या उदार मनाच्या फुलाची पकळी दिवन म्हाका सहकार दिल्ल्या सर्वांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडूंक आशेतां. आयच्या दिसा ह्या बाळूक जेजूच्या पुण्यक्षेत्रांत म्हाका साथ दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या कार्मेल मेळाच्या सर याजकांचो हांव आनी म्हजें कुटुंब आभारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. लव यू जीसस. एडोर यू जीसस. मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्याक सकत आसा, आमच्या भावार्थाक सकत आसा, आमच्या बुरवशाक सकत आसा म्हणल्याक ही टेस्टमनी आज रुजवात जावन आसा. आनी आज वाचपा मुखांतरे आमचो भावार्थ अखंड देवाचेर दवरच्याक आनी भावार्थान आनी बुरवशान आनी तिरासाणेन आमी आमचे मागणे करच्याक आज पवित्र सभा उलो दिता. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमचो भावार्थ चडय सुमया म्हणून आमी मागया आनी त्या भावार्थान आमची मागणी देवाक भेटोवन देव आमची मागणी आयकता म्हणल्यार बुरवशान जिवंक आमी सर रितीन प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करचे पासत आमी आदरलेलीं सर पातकां उडासा खडया देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतोन तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. हे चिणयेंत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ती संतोशाची संपूर्ण भरती सोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. गूद नातल्या गलतकारान तुमकां कोणें उलयलें कुसयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्या मुखार रूप चित्र आयिल्लो न्हय. एक मात तुमच्या लागीं विचारता. पवित्र आत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो? तुमी नियम शास्त्राचे कायदे पाळलेल्या वरवीं की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतली देखून तितली तुमी पिशीं जाल्यात काय? आत्मीक तरान आराम केल्लें तें रक्तमासान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात. तुमी जोडुल्ले इतले अनुभव तर व्यर्थ जाले. कशें जावचें? तुमी नियमशास्त्र पाळटात देखून की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थां सतमंता देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्र आत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ताणे आपले पोचीची भेट केली. जशी काळा उपरांत काळांनी ताच्या बागेवून प्रवाद्या मारिफान ताणे वासायले तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यान एक शाती चढवून दरा आमचे खातीर पाटयला. इस्रायलाचो देव ताणे आपले पोचीची
भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितेल्या सर्व सक्तेंतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वसांक उगडास दवर सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासून अशें ताणें म्हणलें. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव, ताणें आपले प्रजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव, ताणें आपले प्रजेची भेट केली. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां आयकोची खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण आमी चिंतया. आनी तो मद्या नेर त्या इश्टा जर शिवेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उंचणे दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडटा म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया, तो ताजो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कीळ घालन जाल्या. म्हजीं भुरगीं म्हज्या फासलेंत न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टाक ते पासत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विसारलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विच्च्यो दीत. कोटे जावन वचोनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गीचो बाप आपणा लागली मागलेल्यांक कितले चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तोताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 2 भोव अपुरबायाची वाचपां आमी आयकली आनी ह्या दोनी वाचपांक आमी ताळपडी सारकें चिंतप आठवया. आयचें पयलें वाचप गालातकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें 3ऱ्या आवस्वरांतलें. आनी ह्या वाचपांत सांत पावल कठीण उतरांनी गालातकारांक विरोध करून उलयता.
बूद नातलेल्यानो तुम्ही पिशी जाल्यान गी म्हणलें उतरां तो वापरता हाका कारण कितें गालात म्हणलो तो शहर सांत पावलान थंयसर मिसां वावर केल्लें आनी त्या शहरांत ताणें एक ल्हानशी पवित्र सभा बांदून हाडली हे गालात म्हणलें तें शहर कापादोसिया आनी फिलिसिया म्हणल्यार त्या प्रांत्यांत आसा आनी हांगासर जेन्ना पावलान 40व्या इस्वेंत सादारण ताणें मिसां वावर करता आसतना थंयच्या लोकांनी कुशेन क्रिस्ती भावार्थ आपणायलो सांत पावलान तांकां पवित्र स्नान दिल्लो आनी तांचेर तो पवित्र स्नान तांणी घेतलेल्या वेळार तांकां पवित्र आत्मो तांचेर देंवून आयिल्लो आनी अशें ती भावार्थान अखंड जावन वाडोवन येता आसतना हें पयलें सांत पावलाच्या पयल्या मिसांव पयणा वेळार जाल्लें घडीत त्या पयल्या मिसांव वरार पयल्या मिसांव पयणार ताणें गालात शहरांत ती धर्मसभा स्थापीत केल्ली समुदाय स्थापीत केल्लो पूण क्रमेण थोड्या तेंपांनी थोड्या जुदेव धर्मांत जावन क्रिस्तांव जाल्ल्या थोड्यांनी सांगात आसत जेरुसलेमांत आयिल्ल्या थोड्या जुदेवांनी त्या गालात शहरांत आसल्या त्या धर्मसभेच्या लोकांचो भावार्थ दंदळ आयलो मोइजेचें नियमशास्त्र पाळिनातल्या शिवाय कोणेय क्रिस्ताक पाटलाव करूंक जायना देखून पयल्या सुवातेर मोइजेचें नियमशास्त्र पाळचें गरजेचें सर्व क्रिस्तांवांनी सुन्नत करची गरजेची म्हणलें तांकां शिकयलो आनी अशें तांचो भावार्थ दंडोळ्ळो त्याच पासत आज सांत पावलो कालातकारांक बरोवन सांगता तुमी इतल्या उर्बेन स्विकार केल्लो तो भावार्थ खंय गेलो तुमी इतले उर्बेन स्विकार केल्लो तो क्रिस्त आसो थंय आसो तो भावार्थ आज खंयसर गेला आनी तुमकां पवित्र आत्मो देंवल्लो क्रिस्ताक तुमी भावार्थान आपणायल्ल्या वरवीं नियमशास्त्र आपणायल्ल्या वरवीं न्हय देखून नियमशास्त्राची गरज आमकां जो कोण जेजू क्रिस्ताक स्विकार करून स्वतंत्रचें जिवीत आपणायला ताणें परत एक पटी नियमशास्त्राच्या बंदपासांत वेची गरज ना म्हणलो उल्लेख सांत पावल करता इतलेंच न्हय आसता त्या थोड्या जुदेव लोकांनी सांत पावलाक मेळ्ळी ती जबाबदारी आपोस्तल जावची जबाबदारी ताका क्रिस्तांवांत आयिल्ली न्हय तो क्रिस्ताचो धर्मदूता पैकी न्हय म्हणलें एक चिंताप तांचे मोदें घालें आनी अशें पावलाच्या त्या म्हण्यारपणा वयरच एक दुबाव त्या गालातकारांच्या मोतींत बसलो आनी त्याच पासत गालातकारांक बरोवन पयल्या आनी दुसऱ्या अवस्वरांत सांत पावल ताचें विश्लेशण दिता ताका सोम्यानच विंचुल्लो आनी सोम्यांतावनच खुद्द ताणें तो हो भावार्थ स्विकार केलो आनी त्या जेजूच्या वाटे विशीं सोम्यांतावनच ताणें शिकाप आनी जाणवाय जोडलेली म्हणून ह्या गालातकाराच्या लोकांनी जेन्ना तांचेर थोडी दुबावाची मोडां परगट जालीं वा पसारलीं तेन्ना तो खरो भावार्थ कितें आसलो तो तांणी सांडलो क्रिस्ताक खरेपणी पाटलाव करचें तांणी सांडलें आनी ह्याच पासत सांत पावल ह्या गालातकारांक बरोवन बूद नातलेल्या गालातकारांनो म्हणटा जर आज आयच्या ह्या परिस्थितींत आतांच्या परिस्थितींत सांत पावलान कोडयाळकारांक मंगळूरकारांक पत्र बरयल्यार म्हाका दिसता सोडून ह्या सुत्रांनी तो बरयतलो बूद नातलेल्या कोडयाळकारांनो म्हणटलो खंडीत सांग घडीभर आमचे परिसरांत आमची परिस्थिती कशी आसा पळया आमी गालातकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा जें कितें आत्मीक रितीन तुमी आरंभ केल्लें तें मनशा सैमांत वा रक्ता मासाच्या ओडण्यांनी तुमी संपूर्ण करते आसात. आज कोडयाळांत जावन आमच्याच भाव भयणी मदें
जें कितें आमी आत्मीक रितीन आरंभ केल्ले तें आमी रक्ता मासाची जावन संपूर्ण करते आसा. आत्मीक संगतीक आमी पयलें स्थान दी जाय आसलें. द प्रिफरन्स शूड गो टू समथींग दॅट इज व्हेरी स्पिरिच्युअल. आत्मीक संगतीक आमी प्रामुख्यता दी जाय आसलें, पूण आमी लौकीक संगतीक ह्या संवसारी संगतीक आमी प्रामुख्यता दिल्या. स्वार्थाक, रागाक, मोसराक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत केला आनी त्या पवित्र आत्मो जो आमकां हर एकल्यांक त्या पवित्र स्नाना वरवीं लाभलेलो तो आज आमी एक्झिट गेटीर ताका दवरला. न्ही आमचे मदें जेन्ना कश्ट येता ते वा आमचे मदें पिडा शिडा येता, सोलवणी नश्ट भोगता, तेन्ना आमची प्रतिक्रिया कसली. आजकाल कोडयाळांत आनी आसपासच्या गांवांनी जायते विविध रितीचे पंगड येवन तुमी पात येतात तें सारकें न्ही, तुमचो बामार्थ सारकें न्ही, पवी सभा कितें शिकयता तें सारकें न्ही. फाल्याण्या मनशाक एक देवातावन अनुभव मेळ्ळा, फाल्याण्या मनशाक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मेळ्ळा, तो कितें सांगता तें आयका, आमचो पाटलाव करा, आमी कितें सांगता तें पात येया आनी आमच्या सांगाता येया. बूद नासलेल्या कोडयाळगारांनो, थोडे आमी आमचो भावार्थ सांडून तांचो पाटलाव केल्लो. जायते आमच्या कुटुंबांनी आसा ते, आमच्या आसपास आमच्या शेजारा आसा ते. जें कितें आमी आत्मीक रितीन आरंभ केला ते आमी रक्ता मासाच्या चिंतपाचे जावन संवसारी संगतीच्या चिंतपाचे जावन आमी संपूर्ण करते आसा. खंडीत जावन म्हण भाव भयणीनो, कश्ट, नश्ट, पिडा, शिडा, सलवणी हे सगळें आमच्या जिवितांत आसलेंच. हे आमचे दिसा दीस पडते खुरीस. आनी असल्या वेळार देवाचेर भावार्थ सांडचें वाजबी न्हय, देवाचेर बरवसो सांडचो वाजबी न्हय. देवान जेजूक सयत त्या कश्टांच्या वाटेनच धाडिल्लो. आपणाचो पूत ह्या संवसारी आसा म्हणून सगळ्यो सवलत्यो जेजूक देवान दिवनात. ताच्या दिसा दीस पडत्या वावरा मुखांत्र, ताच्या मिसावंत आसच्या त्या कश्टा मुखांत्र ताणें जैता कुशीन समक जाय आसलें. आनी जेन्ना जेजून ते कश्टांक तो फुडें सरलो तेन्ना फकत ताचे कश्टांचेर ताची दिश्ट नातली, बगार त्या कश्टा उपरांत जी महिमा ताका भोगोवंक आसा, देवाच्या नांवाक जे महिमा ताणें जोडून घेवंक आसा ताजेर ताची दिश्ट आसली. कश्टा उपरांत जो वैभव तो जोडचार आसा ताजेर ताची दिश्ट आसली. जर फकत जेजून कश्टांचेर नियाळ केलो तर ताणें फळाफळ घेवचें आसलें, पूण ताणें फळाफळ घेतली ना. बगार ते कुशेन ताणें स्विकार केलें, कित्याक देवाची खुशी जावन आसली की जेजून कश्टा मुखांत्रच आमा सोमेस्तांची सल्वसांव ताणें जोडी जाय म्हणून, कश्टा मुखांत्रच वैभव ताणें जोडी जाय म्हणून. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, सोम्यानच ते कश्ट सोसून जिविताचे सगळे कश्ट ताणें सोंसल्यात आनी ते कश्टांक ताणें नवो अर्थ दिला. कश्ट आमकां सोलवणी हाडचे खातीर न्हय, कश्ट आमकां दाबावान दवरचे खातीर न्हय, कश्ट आमचे जिविताचे निसंतान जावचे पासत न्हय. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट आनी पिडा येतात जायते पडी आमी दुरसोवचे आसा देवाक, देवाचे विरोध शीण उसारची आसा. आमचो भावार्थ दंडल्या वेळार आमी नाना रितीचे पिसायो आदरलेली आसात, आमी पितीसपणां आदरलेली आसात. जेन्ना आमचो भावार्थ दंडळटा, जेन्ना देवाचेर आसचो तो बरवसो सुकोवन वेता, तेन्ना जें कितें आमी पाती येल्लें आसा तें सांडून इतर पंगडांक सेरवल्लें आसा. असलो रक्तामासाचो स्वभाव, ह्या लौकीक स्वभाव सांडून आमी जेन्ना आमचे थंय कश्ट येतात तेन्ना आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय. आमचे कश्ट बळवंत न्हय. आनी जर जेजू आमच्या जिवितांत कश्टांक परवानगी दिता तर ताच्या सांगता ते कश्ट सोसूंक
त्राण सयत दिता, कुरपा सयत तो दिता. आमकां सोसूंक जायना तितल्या चडीत मापान वा ताच्या की वर्त्या मापान देव खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कश्ट खंडीत जावन धाडिना. आनी कश्ट म्हणटा आसतना ते आमच्या सलोवणे पासत न्ही. बघा रे, आमकां चडीत आनी चडीत बळादीक करचा पासत. जेन्ना कश्ट आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना जर आमी ह्या कश्टांच्या की हांवें पातयेवचो तो देव बळवंत म्हणून हांवें चिंता आटायलें, तर त्या कश्टा मदें धैर्यान फुडें सरोंक, त्या कश्टा मदें म्हजो भावार्थ आनी बरोसो सोडोवंक म्हाका प्रेरण आनी धैर्य खंडीत जावन लागता. आज सांग पावल सांगत आसे लुकाचो तो वांचले जेन्ना आमी वाचता तर दोनी वाचपांनी एक प्रत्येक उल्लेख केल्लो आसा आनी तो उल्लेख जावन आसा पवित्र आत्म्या विशीं. जेन्ना जी सुवार्ता आमकां परगट केल्ली आसा तो आमी भावार्थान स्विकार केलो तर देव चडीत मापान आमकां पवित्र आत्मो दिता म्हणून सांग पावल कालात घरां बरो सांगता. आनी सांग लोक आमा समेस्तांक जेजूच्या उतरांनी म्हणटा, खोटे जाल्ले तुमी जर बऱ्यो वस्तू तुमी दिवंक शकता तुमच्या भुरग्यांक तर तो बरो देव कितल्या चडीत मापान पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक शकचो ना म्हणलें सवाल जेजू मुखार दवरता. तर आमी कित्या पासत मागा जाय. जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येतात तर पयल्या सुवातेर जशें शिसांनी मागलें तशें पयल्या सुवातेर आमी आमचो भावार्थ चडय म्हणून आमी मागा जाय. पुढच्या आयतारा दिसा लुकाच्या 17व्या अवस्वरांत हांव वांजलाचें वाचप आमी आयकलें. थंयसर ताच्या जेजूच्या शिसांनी आमचो भावार्थ चडय म्हणून पयल्या सुवातेर मागलें. आनी आयच्या दिसा कालच्या दिसा आमकां मागूंक शिकय म्हणून शिसांनी मागलें आमी आयकता. आनी त्या वेळार जेजून सोबीत रितीन आमच्या बापा मागणें तांकां शिकयलें. पूण तें मागणें करच्या पयलें आमचें थंय आसा तो भावार्थ आमी सांडून वचो, बरोवसो आमी सांडून वचो. आयच्या वोपारींत त्या पयल्या वोपारींत त्या पयल्या इश्टा थंय एक बरोवसो आसलो की म्हजो इश्ट हांवें मागलें म्हाका दिता. पयल्या सुवातेर ताणें नेगार केलें तरी लज नासतना परत आनी परत ताणें विनंती केली. आनी अशें विनंती केल्ल्या वेळार आनी एका इश्टान रागार जावचें आमी पळयना. बघा रे, तो चिंता पडयता ह्या परत आनी परत म्हजो इश्ट विसरता देखून जें कितें जाय तें तो दिता. तशेंच पयल्या सुवातेर मागणें म्हळ्यार इश्टागात आनी दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार फकत एक पटी मागून तें विसरून सोडचें न्ही. बघा रे, आमी लज नासतना परत आनी परत आमच्या बापा लागीं विसारूंक जाय. देव आमचो बाप, आमी ताची भुरगीं, तो आमचो मोग करता म्हणलो तो बरोवसो आमकां आसूंक जाय. आनी परत मागण्यांत तिरासण पर्सिस्टन्स आसूंक जाय. आनी तेंचे आयच्या सुवार्थेंत जेजू आमकां दाखयता. पयल्या सुवातेर देवा आनी आमच्या मदलो तो संबंध आमी रुता करूंक जाय. देवा आनी आमच्या मदलें फकत आमी तोंडपाशी आमच्या बापा म्हळ्यार फावना, पूण जेन्ना आमी आमच्या बापा म्हणलें तें मागणें म्हणटा खरेंपणी देव म्हजो बाप म्हणलें तें वळखून घेवंक जाय. तो तसलो एक भावार्थ आमच्या थंय आसूंक जाय. जेन्ना हो संबंध बरो आसा, म्हज्या आनी म्हज्या बापा थंय संबंध बरो आसा, तेन्ना जें कितें म्हाका देव फावो करता, जावं तें सुख जावं इल्ले कश्ट, पूण ह्या सर्व संगतींनी देव म्हजे सांगाता, म्हजो बाप म्हजे सांगाता आसा म्हणली खात्री म्हाका आसता. एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. हें दृश्टांत तुमी येदोळस थोडे बोटे आयकलां जावं पुरो. एक मनीस संजय आपणाचो विशय घेवन आसतना ताका एक सोपण पडटा. आनी ह्या सोपणांत तो मनीस आनी ताच्या बगलेन जेजू सोलोन दर्याच्या वेळेर सोलोन वेचें तो पळयता. जायतीं मेळटा ते सांगाता चलतात. हे जावन आसले त्या मनशाचे सुखाचे वेळ, तो संतोषाचे वेळ. आनी क्रमेण इल्ल्या वेळान फकत एक जोडी पायाचे गुर्त
तो पळयता पांयाची निशाणी आनी तो वेळ जावन आसलो त्या मनशाचे कश्टांची घडितां वा कश्टांचे समयर ताणें फकत एक जोडी पांयाचे गुर्त पळयले तो सुखांत आसतना 2 जोडी पांयाचे गुर्त तो कश्टांत आसतना 1 जोडी पांयाचे गुर्त तेन्ना तो देवाचो उडास काडून म्हणटा सुम्या जेन्ना हांव संतोशान आसलो तेन्ना तूं म्हजें बगलें नासुल्लोय पूण जेन्ना हांव कश्टांच्या वेळार आसलो तुवें म्हाका एक सुरो कित्याक सांडलाय तेन्ना जेजू ताका सांप दिता परत एक पटी सूक्ष्मायेन पळय तूं कश्टांत आसतना जे पांयाचे गुर्त तूं पळयताय ते तुजे पांयाचे गुर्त न्ही बगा रे ते म्हजे पांयाचे गुर्त जेन्ना तूं कश्टांत आसलोय तेन्ना तूं चलोन वचनातलोय बगा रे तुका हांवें उखलून धरून चलयलो मगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कश्टा वेळार देव खंडीत आमकां सांडून घालिना बगा रे सदांच आमचो हात धरून तो चलयता आमकां उखलून धरून तो चलता सोम्या जेजूच्या कश्टांच्या वेळार एका घडयेक देवा म्हाका कित्याक सांडलाय म्हणलें एक चिंतप ताका आयलें तरी ताका जेजूक संपूर्ण रितीन बरोवचो आसलो की बाप ताजे सवें सदांच आसलो मगाळ भाव भयणीनो जेन्ना आमचेर कश्टांचे मोडां येता तेन्ना देव आमचे सवें समकाता देव आमकां उखलून धरून चलता पूण आमचो भावार्थ आमचो बरोवचो त्या देवाचेर अखंड आसूंक जाय जेन्ना आमचो संबंद बरो आसा तेन्ना जें कितें उत्तीम बरेंपण आसा म्हणजे ते पवित्र आत्मो तो पवित्र आत्मो देव आमकां दिता आनी हो पवित्र आत्मो आमचो भावार्थ चडयता आमचो बरोवचो चडयता कश्टांच्या वेळार तिरासाण सांबाळूंक आमकां तोच आदार दिता आनी त्या देवाच्या आदारान त्या पवित्र आत्म्याच्या घटायेन आमी तिरासाणेन मागून ह्या कश्टांचेर आमकां जैत व्हरूंक आमकां त्राण मेळटा आमकां धैर्य मेळटा तर मगाच्या भाव भयणीनो आमची पिडा शिडा कश्ट नश्ट चलवणी आनीकल्यान आमकां दिवची ती इजा आमची चलवणी म्हणून आमी पातयेवची नाका बगा रे आमच्या देवाचेर आमी बरोवसो दवरया आनी धैर्यान फुडें सरया आज आमचे मदें जायती पिडेस्त भाव भयणी उतर प्रायाची आमची भाव भयणी हांगासर आसात आज तांचे पासत आमी मागता आसतना देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक तांकां देव कृपा फावो करून दे म्हणून मागया जेजूनी मागणें केलें जाता जाल्यार ही कांच म्हजे तान पयस कर सो हांव म्हणलो पूण जेजूचें मागणें त्या कश्टांत फळाफळ घेवचे खातीर न्ही बगा रे देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावचे खातीर जर देव तुजी खुशी ह्या कश्टांत पाशार जावचें जाल्यार तुजी खुशी जावं म्हणलो सोम्या जेजू तशेंच आमच्या जिवितांत तुजी खुशी आमचें तें जावं देवा म्हणून आमी मागया सांगात आसे आमच्या पिडेस्त भाव भयणीची उतर प्रांत आसल्या भाव भयणीची साखरी करतल्या सेवा करतल्या पासून ती आमी मागया तांची सेवा कठिनायेची कश्टांची आनी ह्या सेवेंत तांणी तिरासण सांबाळच्याक आनी बऱ्या मनोभावान क्रिस्ती मनोभावान तांणी ती सेवा साखरी करच्याक देव तांकां आदार दिवं दी आनी आमच्या बरवसाच्या आनी भावार्थाच्या जिविता मुखांतर आमी आमच्या भावार्थाक जें कितें आमी पातयता ताका साक्ष जावच्याक देव आमकां सडीत आनी सडीत धैर्यान आनी आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी नोवेना वेळार आमी मागया Baba,
मुगाळ भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागाते. आपले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अनेक पवित्र सभेच्या आदोळा सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मुगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मनान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय ओवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभवार. पूर्ण सर्वी तुका जय जय जय. पूर्ण सर्वी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी जय जय. तुका जय जय जय. सर्वी तुका जय जय जय. बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक आम्ही प्रत्येका. तुझ्या येण्याक आम्ही प्रत्येका.
बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडा आणि ही सोडवण्याची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रिथमेचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्यां ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टिगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवान सुझेतीचो पती भाग्यवान दमदुदा आविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाय आमेन. कोलकाताची मदर तेरेसा म्हणटा हांव पातयेतलें की जेन्ना हांव मागता तेन्ना देव सर्व परिस्थिती बदलिता पूण आतां हांव सत मानता की देव म्हजो मनोभाव परिस्थिती थंय बदली करता आनी हांव ती परिस्थिती बदलिता मुगाळ भाव भयणीनो जेजून आमकां भोव सोबीत मागणें शिकयलां ते मागणें आमी आतां म्हणटा आसतना आमचे कश्ट परिहार कर म्हणून आमी मागचे बदलाक सोम्या त्या कश्टांतय म्हजो मनोभाव बदली कर म्हणून आमी तिरासणेन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या तशें आमची पातकां बोवोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशानत तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो माया मोगाचो गुड जावन एकामेकाक शांती पाठोवया क्रिस्ताची देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आपल्या कश्टा मुखांतर वैभवाचो मुकुट जोडलेलो आनी आम्हा समेस्तांक त्या वैभवा कुशीन आपयता ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाभलेली आमी सर्वां सुभागी मेळटली.
ज्ञान मोजा सदांच तू जाय म्हाका स्वागत तुका म्हज्या राया प्रार्थुया. प्रिथिवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिन वाचनेचो यत्न संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आपलेली तुजी चडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरगार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत ह्या देव मंदिरांत जावंक आसच्या रेतीरेचो विवर.
ऑक्टोबराची 16 तारीख आयतार सकाळी 9 वरां 3 वरांपर्यंत युवा जाणां खातीर आमी रेतीर आयोजन केल्या आनी ही रेतीर सरून व्हरतात फादर रॉवेल आनी संगाती. ऑक्टोबराच्या 30 तारखेर सकाळी 9 वरां सांजेर 5 वरांपर्यंत हांगासर एका दिसाची कन्नडा भाशेंत कॅरिझमॅटीक रेतीर आसतली. ही रेतीर सरून व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. ऑक्टोबराची 23 and 26 23 and 26 ह्या फिरगजेच्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसांची रेतीर आमी आसा केल्या. ही रेतीर फादर नॉयल मस्करेनस आनी ब्रदर प्रकाश बँड्रा हांणी चलोवन व्हरतले. गेल्या ते वर्सा जायतो लोक ह्या रेतीरेक हजर जाल्लो. ह्या वर्साय त्याच मापान हजर जातलो म्हूण आमी पाती येता. त्या देखून जायती तयाराय आनी जायती मिनंत आसा. आमी तुमचे मागणे आनी सांगातपण आशेता. सांगत आस कोणाकी आर्थीक रितीन कुमोक दिवंक जाय तर वा स्पॉन्सर दिवंक जाय तर जावंक पुरो इलेक्ट्रिसिटी जावंक पुरो शामियानाचो खर्च वा जेवणाचो खर्च जायतो खर्च आसा. कोणाकी जर तर स्पॉन्सर दिवंक मोन आसा तर तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें. आज उंडो आनी पिवन दान दिलां. एक भक्तीक कुंबळा फिरगजेतावन एलिझाबेथ आनी कुटाम आरवा जर तर आसा तर मुखार येवचें आनी मनाची वात स्विकार करची. आयचे हे मिसाचे बलिदान आनी नोवेन जाल्या तक्षणच आमी पिडेस्तां खातीर आराधन प्रारंभ करतले. हांव सवृत्तीच्या पिडेस्तां खातीर देवाचो आशिर्वाद आनी वेगीनच गूण जावचे सकत तांच्या ते वळून दी म्हणून आमी मागतले. हांव एका वराचें आराधन आसतलें. त्या देखून पिडेस्तांनी रावचें. जर तर भायर कोणी पिडेस्त आसा तर मुखार येवन खंय जागो आसा थंय भितर येवन रावचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आणि सर पोदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्याऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलें सर तुमकां मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. घडीभर मौन रावया. सर आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमी बाळका जेजू समोर दवरया. आज प्रत्येक रितीन विविध रितींनी पिडेन वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासो ते मागचो दीस. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासो ते आमी मागया तांकां सुमयाच्या हातांनी समर्पिया. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांनी वा आस्पत्र्यांनी आश्रयांनी नाना रितीच्या पिड्यांनी वळवळच्या सर्वांक देवाची खुशी वय जाल्यार ती पिडा गूण करूंक आनी जर त्या पिड्या मुखांतरे तांणी देवाक महिमा दी जाय म्हणून देव खुशी व्हरता तर त्या पिड्यान ते तांकां ससणीकाय आनी ते कश्ट आनी दूख सोंसोंक थिरासाण देव फावो करून दी. तांकां बावरतान घट करून दी म्हणून आमी बाळका जेजू कडेन मागया. जायत्या जाणांनी तांचे इरादे ह्या मिसाक दिल्ले आसात आनी जायत्यांनी तांचे इरादे ह्या वेदी समोर दवरले आसात. आमच्या सैऱ्यां भितर थोड्यांनी इश्टा मंत्रांनी आमच्या वळखीच्यांनी आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन मागणें विचारलेलें आसा. त्या सर्वांक सुम्या जेजूच्या हातांनी आतां समर्पिया. कनवळायचो देव काकूळट दाखोवन तांचे कश्ट परिहार करूं आनी त्या कश्टांत तांकां ससणीकाय दिवं म्हणून आमी मागया. सर आमच्या युवा जाणांक आमच्या भुरग्यांक आमी सुम्याच्या हातांनी समर्पिया. बऱ्या फुडारा कुशीन तांणी समकोवच्याक बरी विसवण करच्याक तांच्या शिकपांत तांणी
बरी चीत दिवन शिकचा के देव तांकां कृपा दिवं दी सांगात आमी सर्वांनी करसो वावर आमची कुटुंबां बाळका जेजूच्या हातांनी समर्पिया आमच्या वावराचेर तो आशिर्वाद घालो आनी आमचे कुटुंबाचे आनी वैयक्तीक दिसपडतो ग्रास सोडोवंक आमच्या कुटुंबांनी आमी बऱ्या रितीन माया मोगान जियोंक सोडदोड करून जियोंक जाय अशी कृपा आमी मागया सर आमची मागणी सुम्याक भेटोवन सांगाता मागया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी वर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची मागता मोग आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सातान सदां सर्वदा आमीन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सातान सदां सर्वदा आमीन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तो सातान सदां सर्वदा आमीन जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळसांचेर एका कुलतेची दिश्ट घाल म्हण पडोवन आमी मागता तुजें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे इले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायते उपकार आमकां केल्ले आसा ते त्या सर उपकारांचो उडास काडया बाळका जेजू करगां दिवन सांगाता मागया ए भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं सावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजबांच्या इमाची मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारोवन दी सर तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत चडोवन दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सुमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकले आमी बागोवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावया आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेंची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका
urpe sadora aradam tuka yesod vandara aradam tuka
ह्या पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त मुखार आमी हजर आसा आम्हा सर्वांचो देव सर्गांनी संसार रचल्लो आमचो देव ह्या पवित्र वेळार ह्या उंड्या रुपार आमच्या मदें हजर आसा खरोच तो हजर आसा कसलेच ताच्या महिमेंत उणेपण ना ह्या कुंभाराच्या रुपे आमच्या मदें तो रावता आसतना होस्त जावन आसा देव आम्हा सर्वांक सल्वसांव दिवचो होस्त जावन आसा देव आन बुडव्यांनी आराधना करचो होस्त जावन आसा देव आम्हा सर्वांक मोगान वेंगचो ह्या पवित्र वेळार ताका आराधना करूंक आमी हांगासर आयल्या आमचे उणेपण आमची पिडा शिडा घेवन ताच्या मुखार आमी आयल्या आमच्या जिविताचे कश्ट आनी दूख घेवन ताच्या मुखार आमी आयल्या ह्या पवित्र वेळार ह्या जेजू ख्रिस्ताक आराधना करूंक ताच्या बोवारी आमी रावल्या ह्या समय जेजूक आमी अर्गां दिवया ह्या वेळार प्रत्येक जावन मदत मागया आनी आपोवया आमच्या मदें सर्व आंज बुडव्यांक सरकाराच्या देवाच्या मुखार रावन देवाक स्तुती ते गायतात देवाक आराधना करतात ह्या वर्त्या वेळार आमच्या संगाता ह्या संसारियाच्या देव प्रजे सांगता ह्या उंड्या रुपार आमच्या मध्ये हजर आसच्या जेजू ख्रिस्ताक अर्गां दिवंक ताका स्तुती करूंक ताका आराधना करूंक आमच्या मध्ये आपोवया आमी आमच्या मध्ये सर्व संत भक्तांक ह्या वेळार देवाच्या हुजीर ते आसात आनी आमकां मदत करूंक तांकां आपोवया आमच्या मध्ये आनी तांच्या सांगाता ह्या जेजू ख्रिस्ताक आराधना करया आपोवया आमी मोरये मायेक आमच्या सांगाता तिजो मदत आनी सांगातपण आनी हाजीरपण तिच्या पुताक जेजू ख्रिस्ताक ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजू ख्रिस्ताक आराधना करूंक आपोवया आमी ह्या पवित्र वेळार पवित्रात्म्याच्या देण्याक आमी आपोवया आमकां मागणें करूंक शिकोवचो जावन आसा पवित्रात्मो आमकां देवा लागीं एकठांय करचो जावन आसा पवित्रात्मो सर्व देणयांनी आनी फळांनी भरसो जावन आसा पवित्रात्मो ह्या वेळार हो वेळ भोव बऱ्या रितीन जेजू ख्रिस्ताक आराधना करूंक पवित्रात्म्याची मदत आनी ससाय आमी मागया सोम्या जेजू तूं ह्या उंड्या रुपी हांगासर आसाय आमी तुका आराधना करता आमी तुका अर्गां दिता सोम्या जेजू भोव वर्तो तूं देव जावन आसाय पिडेस्तांक आपडलो देव तो साबार वर्स तो रक्ता स्त्रियेक कष्टाल्या वेळार पातयेणीन तिणें तुजो वस्तू रसो कुडको आपडलो दक्षिण ती गुण जाली दिश्ट नातल्यांक सोम्या तुवें दिश्ट दिले जल्मतावन कुड्ड्याक परत ताच्या दोळ्यांक माती गेल्ल्या वेळार परत ताका दिश्ट आयली खोडकारांक सोम्या तुवें गुण केलें मरण पावल्यांक सोम्या तुवें परत जीव दिलोय दिश्ट नातल्यांक तुवें दिश्ट दिली सोम्या सर्व पिडे शिडेन कश्टांच्याक तुवें बरें केलें देवसाराच्या बंद पसाक वळख जाल्ल्यांक देवसारांत तुवें मुक्त केलें सोम्या तूं जावन आसाय देव आमचो देव ह्या पवित्र वेळार आमच्या सांगाता तूं आसाय आमच्या मदगांत तूं आसाय ह्या उंड्या रुपी आमच्या मदें तूं रावताय आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक तुका पळोवंक आसा दिसतरी आमच्या आत्मीक दोळ्यांक तूं दिसताय सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या
वंदन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया महिमा 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 तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया जय जय 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 तुका सुमिया हालेलुया 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 Gandita Jesu, Ahar 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 Gandita Jesu, Garza. Ahar Gandita Jesu, Ahar Gandita Jesu, Ahar Gandita Jesu, Pita Jesu, Ahogra Pita Jesu, Ahogra Pita Jesu Karta. Turao Somya Jesu, Turao Somya Jesu, Turao Somya Jesu, Turao Somya Jesu Moja Karta. Turao Somya Jesu, Turao Somya Jesu, Turao Somya Jesu Karta. Hallelujah, Hallelujah. Jesus, God, Jesus, Jesus, name Jesus, Hallelujah, 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 पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये आसा ताका आराधन करता आसतना आमचे उणेपण आमची पातकां ताज्या मुखार आमी रोडया तो जावन आसा आमचो देव हर एक पावटी आमी पाता केल्ल्या वेळार आमी ताजे तावन पयस वेता हर एक पावटी आमी पाता केल्ल्या वेळार ह्याच जेजूक आमी दुखयता हर एक पावटी आमी पाता केल्ल्या वेळार ह्या जेजूक आमी तिरस्कार करता हर एक पावटी पाता केल्ल्या वेळार ताजे कुरपेची जर आमी तिरस्कार करून आमी आमच्याच अहंकारान आमच्याच बळांत आमी भरता हर एक पावटी आमी पाता केल्ल्या वेळार सैताना लागीं आमी पावता आनी देवातान पयस वेता हो जावन असो वर्तो वेळ जेजू ख्रिस्त आमचो देव आमकां भेटोवंक ह्या वेळार हांगासर आसा आमच्या मदगांत तो आसा आमकां पळोवंक तो आयला आमकां तो बेसावांनी बरोवंक तो आयला ह्या वेळार आमची पातकां आमचे उणेपण आमी ताजे लागीं रडया आमची जबाब सोमिया बोगोस म्हाका 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 हंकारान हांव बरिल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका गर्वान हांव बरिल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्याच बळांत हांव पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्याच जाणवायेक हांव पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्याच कुडीचेर हांव पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्या पयशांचेर हांवें पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्या ग्रेस्तकायेक हांवें पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका म्हज्याच बऱ्या भलायकेक हांवें पातयेल्ल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका तूं देवूच ना म्हणून हांवें चिंतल्या वेळार सोमिया बोगोस म्हाका
तुका म्हजी गरज ना म्हणून हांवें पातयेल्ल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका तुजे तान हांव कितेंच आशें ना म्हणून हांवें चिंतल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका तूं देव आसा एगी ना म्हणून हांवें दुबावल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका तुका तिरस्कार केल्ल्या वेळाक सुमया बगोस म्हाका तुका सोडून दुसऱ्या देवा थंय गेल्ल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका म्हाकाच देव कर हांवें घेतिल्ल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका म्हजी संप्रदी हांवें देव म्हणून पातयेल्ल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका म्हज्या स्वभायेक हांव कुरडो जाल्ल्या वेळार सुमया बगोस म्हाका म्हजे कुटुंब सर्वस्व म्हणून हांवें चिंतल्या वेळाक सुमया बगोस म्हाका म्हज्या सर्व पातकांक सुमया बगोस म्हाका म्हज्या सर्व बांदपासांक सुमया बगोस म्हाका सैतानाक हांवें स्विकार केल्ल्या वेळाक सुमया बगोस म्हाका ताका हांवें बलिदानां भेटयल्ल्या वेळाक ताका हांवें मागणी भेटयल्ल्या वेळाक सुमया बगोस म्हाका सर्व वेळाक तुजे तावन पयस गेल्ल्याक सुमया बगोस म्हाका सर फुडें तुका तिरस्कार केल्ल्या वेळाक सुमया बगोस म्हाका बगोस म्हाका सुमया बगोस म्हाका सुमया बगोस म्हाका सुमया बगोस म्हाका सुमया सांगात आमी म्हणया ह्या वेळा सुमया ह्या वेळार सुमया म्हाकाच हांव तुका समर्पिता म्हाकाच हांव तुका समर्पिता म्हजी सर्व पातकां म्हजी सर पातकां हांव रडतां हांव रडतां सर्व समय सर समय तुजे विरोध गेल्ल्याक तुजे विरोध केल्याक तुजे विरोध उलयल्ल्याक तुजे विरोध उलयल्याक तुज्या विरोध भरपूरल्याक तुज्या विरोध पुरपुरल्याक तुजी गरजच म्हाका ना म्हणून चिंतल्ल्याक तुजे गरजस ना म्हूण चिंतल्याक सोमया जेजू सोमया जेजू काळजांत हांव न्हू काल जाता हांव रडतां हांव रडतां सोमया जेजू सोमया जेजू बगोस म्हाका बगोस म्हाका म्हजी पातकां म्हजी पातकां धुवन काड धुवन काड म्हजें उणेपण म्हजें उणेपण तुज्या बळान बर सोमया जेजू सोमया जेजू तुजो जावंक हांव आशेतां सोमया जेजू सोमया जेजू म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी सोमया जेजू सोमया जेजू म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी बगोस म्हाका सोमया बगोस म्हाका सोमया बगोस म्हाका सोमया बगोस म्हाका सोमया बगोस म्हाका बगोस म्हाका बगोस म्हाका सोमया हांव एक पाकी हांव एक पाकी हांव एक पाकी हांव एक पाकी मुझेर दया दाख काकूळ तुजी दाख मुझेर दया दाख काकूळ तुजी दाख ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या मोदगात आसा ह्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया जायतो उपकार ताणें आमच्या जिवितांत केला ताणें केल्ले उपकार आठोवंक आमकां साध्य आमकां चिंतिनातल्या वेळार ताणें आमकां ताज्या कृपेन ताज्या आशिर्वादांनी भरलां जायती आमची मागणी ताणें आयकल्यांत जायते पटी ताणें आमकां राखलां आमकांच कळीत नातल्या भशेन ताणें आमकां रक्षण दिलां सर्व उपकारांक आमी जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवया आमची जबाब अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू आमचो देव तूं जाल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू कुर्साचें मरण तुवें स्विकार केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आम्हा सर्वांक साल्वासांव तुवें दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया
जेजू बापाची खुशी स्वीकार केल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू आमचे गतीराक मान स्वीकार केल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू कांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू मनशाचे रूप घेवन ह्या संवसारी आयिल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू मनशांचे उणेपण स्वीकार केल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू तुकाच बली जावन देवा बापाक भेटयल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू आम्हा सर्वांचो मोग तुवें केल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू जिविताचे उतार तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू तुज्या बळान आमकां भरुल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू स्वताची वाट तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू सर्व वाजापां करून तूं देव म्हणून आमकां दाखयल्ल्याक अर्गां तुका आसुया जेजू आमची मागणी तूं आयकताय देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमची दुखां तूं पुसताय देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमकां रक्षण तूं दिताय देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमच्या संगात तूं रावताय देखून अर्गां तुका आसुया जेजू तुकाच ह्या उंड्या रुपार आमकां सोडून दिल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू तुका आराधन करूंक हो वेळ तुवें आमकां दिल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू उंड्या आनी वायना रुपार आमचे आत्मीक पोशण तूं जाल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमकां बरें कुटुंबां दिल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमकां बरीं भुरगीं तुवें दिल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू आमकां बरें काम तुवें दिल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू सर बेसावांनी आमकां भरुल्ल्या देखून अर्गां तुका आसुया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका आसुया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका आसुया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका आसुया जेजू ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಗಲಿರುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವನಿರುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ
पवित्र वेळार जेजूक आमकां समी समर्पिया. जायते फावटी आमी आमची सुखुशी करून येता. आमच्या जिवितांत आमची खुशी आमकां गरज, पूण जेजू क्रिस्ताची खुशी कितें आमकां कळना. ह्या पवित्र वेळार जेजूक आमकां समी समर्पिया. आमचे कितें सर्व आसा आमी जेजूक समर्पिया. आमची जबाब तुका हांव समर्पिता, तुका हांव समर्पिता, तुका हांव समर्पिता, तुका हांव समर्पिता, तुका हांव समर्पिता. म्हजी सर्व चिंतना, तुका हांव समर्पिता, म्हजी सर्व आलोचनो, तुका हांव समर्पिता, म्हजी सर्व योजना, तुका हांव समर्पिता, म्हजी सगळी सुकूड, तुका हांव समर्पिता, म्हजो आत्मो, तुका हांव समर्पिता, म्हजो स्पिरीट, तुका हांव समर्पिता, म्हजी जाणवाय, तुका हांव समर्पिता, म्हजे कुटुंब, तुका हांव समर्पिता, आमची भुरगीं, तुका हांव समर्पिता, म्हजो पती, तुका हांव समर्पिता, म्हजी पतीण, तुका हांव समर्पिता, म्हजी आवय बापूय, तुका हांव समर्पिता, आमची आस्त बदीक, तुका हांव समर्पिता, आमचे सर्व पयशे, तुका हांव समर्पिता, आमचे कितें आसा सर्वस्व, तुका हांव समर्पिता, आमचें काम, तुका हांव समर्पिता, आमचो वेवहार, तुका हांव समर्पिता, आमचो हो देश, तुका हांव समर्पिता, आमचो हो राज्य, तुका हांव समर्पिता, आमचे कितें आसा सर्वस्व, तुका हांव समर्पिता, आमची सर्व विकनेस, तुका हांव समर्पिता, आमची सर्व पिडाशेडा, तुका हांव समर्पिता, पातकां करूंक येवच्यो त्यो आलोचनो, तुका हांव समर्पिता, तुजे तावन पयस वचूंक येवच्यो आलोचनो, तुका हांव समर्पिता, परत परत पातकांत पडचे तसले समस्ये, तुका हांव समर्पिता, म्हज्या कुडीचे सर्व समस्ये, तुका हांव समर्पिता, म्हज्या मोतीची सर्व पिडाशेडा, तुका हांव समर्पिता, सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. ह्या वेळार ह्या वेळार कितेंच उणें करिनासता कितेंच उणें करिनासतना म्हाकाच हांव म्हाकाच हांव तुका समर्पिता. तुका समर्पिता, सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. ह्या उंड्या रुपार ह्या उंड्या रुपार तूं हजर आसाय. तूं हजार आसाय. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. ह्या उंड्या रुपार ह्या उंड्या रुपार आमच्या मदगां तूं आसाय. आमचे मदगां तूं आसाय. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. तुजो प्रकाश तुजो प्रकाश तूं हांगा फांकोन आसाय. म्हाका फांकून आसाय. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. तुजो वैभव वैभव हांगा तूं दाखोवन आसाय. हांगा तूं दाखोवन आसाय. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. तूं ह्या देव मंदिरांत ह्या देव मंदिरांत सगळो सुबरलाय. सगळो सुबरलाय. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. ह्या वक्ता ह्या वक्ता हांव तुका हांव तुका समर्पिता. समर्पिता. म्हजें कितें म्हणून आसा म्हजें कितें पण आसा सर्वस्व तुका सर्वस्व तुका समर्पिता. समर्पिता. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हाका स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. सोमिया जेजू, सुमिया म्हाका जेजू. स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. सोमिया जेजू, सुमिया म्हाका जेजू. स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हाका पटलून धर. म्हाका पटलून धर. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हजी सौर पिडा शेडा म्हजी सर पिडा तूं शिडा गुण कर. तूं गुण कर. म्हजें सर्व म्हजे सर्व पातकी जिवीत पातकी जिवीत अंधकारांत भरलें जिवीत अंधकारांत भरले जिवीत सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. ह्या वक्ता ह्या वक्ता हांव तुका दिता. हांव तुका दिता. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हाका स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हाका स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. सोमिया जेजू, सुमिया जेजू. म्हाका स्वीकार कर. म्हाका स्वीकार कर. जिणेंत म्हज्या सुखाचे धुळेंत पडून वेच्या पयले परतोवपी तुज्या मोलाचे दैवीक फुलां जिण्यांत तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या दैवीक फुलां जिण्यांत तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या स्थान केदींच पावोना म्हाका तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया
पवित्र वेळार आमकां आमी जेजूक समर्पिला. ह्या पवित्र वेळार जेजूचो आशीर्वाद आमचे वयर मागून घेवचो वेळ, ताजे गुण करची सकत आमच्या कुडीन, आमच्या मोतीक, आमच्या आत्म्याक स्वीकार करचो हो वेळ. आमची मागणी ह्याच देवा मुखार दवरचो हो वेळ. ह्या वेळार सर्व आमी उबी रावया. आमी आमची सर्व पिडा शिडा ह्या वेळा जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवचो वेळ. प्रत्येक जावन आज सर्व पिडे आसतांगातेर, अस्वस्थ आसल्यांगातेर, प्रायवंतांगातेर मागचो हो दीस. आनी आमची मागणी जेजू क्रिस्ताक सर्व प्रायवंतांगातेर, पिडे आसतांगातेर मागचो हो वेळ. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांचो उडास आमी काडुया. जावंक पुरो आमची आवय बापय, आमचो आजो आजी अस्वस्थ जावन घरा आसची, हांचो सर्वांचो उगडास आमी काडुया. आनी ह्या जेजू क्रिस्ताक साक्रामेंतान हाजर आसच्या ह्या जेजू क्रिस्ताक, येवकरिस्तान हाजर आसच्या आमच्या ह्या जेजू क्रिस्ताक आमकां आमी समर्पण दिवचो हो वेळ आनी ताजो आशिर्वाद मागचो हो वेळ. आनी ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद घेवचो हो वेळ. ह्या पवित्र वेळार कोण जरी तर तकलेक संबंध जाल्ले पिडे शिडेन वळवळता तर तुमचो हात तुमी तुमच्या तकले वयर दवरचो. उजवो हात वा दावो हात वा दोन्ही हात तुमच्या तकले वयर दवरचो. सोम्या जेजू ह्या प्रत्येक वेळार आमी मागता तकलेक संबंध जाल्या वा मदीक पिड्या शिड्या संबंध जाल्या सर आमच्या भावांक आनी भयणीक, जावंक पुरो अल्झायमराची पिडा शिडा, जावंक पुरो डिमेन्शिया, जावंक पुरो ब्रेन कॅन्सर, जावंक पुरो एपिलेप्सी वा फिट्स, जावंक पुरो मानसीक पिडा शिडा, जावंक पुरो पार्किन्सन, जावंक पुरो ब्रेन स्ट्रोक, जावंक पुरो हेडेक, जावंक पुरो मायग्रेन हेडेक, सोसूंक जायनातले तसली हेडेक, जावंक पुरो कुडेंपण, दिश्ट उणें जावची, जावंक पुरो आयकोंक उणें जाता, डेफ. सोम्या जेजू ह्या प्रत्येक वेळार असल्या पिडे शिडेन आसल्या सर आमच्या भावांक आनी भयणीक सोम्या जेजू आमी तुज्या मुखार आमी दवरता. असल्या पिडे शिड्याक कारण जावचे कसलेच आत्मे आसा तर, कसलेय सैतानाची येवजण आसा तर सोम्या जेजू तुज्या नांवान हें सर आमी बांदून घालता आनी तुज्या पांयां शिडा पांयां तळा आमी धांवडयता. असले सर पिडा, all the things which are causing these sicknesses, in the name of Jesus Christ I bind all these agents who are causing these sickness and I send all of you and every cause to the feet of Jesus Christ. सोम्या जेजू तुज्या नांवान हे सर आमचे पिडे शिडेंदा गुण कर, तांकां बरेंपण लाभय आनी तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आम्हा सर्वांक तूं बर. तुज्या सक्तेन सोम्या जेजू तुज्याच नांवान ही सर पिडा शिडा गुण कर. सोम्या जेजू गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, तुझ्या पवित्र स्पर्शान गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, गुण कर जेजू, तुझ्या आता आमचो हात आमच्या चेस्टा वयर, आमच्या हृदया वयर वा आमच्या गुमटेचेर दवरचो वा आमच्या काळजाचेर आमी दवरचो आनी सौर पिडा शेडा नेक चेस्ट रिजन आमी मागया. सोम्या जेजू तुज्या मुखार आमी दवरता सर्व पिडे शिडेन वळवळच्या प्रत्येक जावन नेक, थ्रोट, लंग्स, हार्ट, ब्रेस्ट डिसीजेस असल्या पिडे शिडेन वळवळच्या सौर पिडे सांग सोम्या जेजू ह्या वेळा तुज्या मुखार दवरता. जावंक पुरो टॉन्सिलाचे प्रॉब्लेम, क्रोनिक कॉफ, टीबी, चेस्ट टीबी,
जावंक पुरो थ्रोट कॅन्सर, आस्थमा, लंग कॅन्सर, लंग इन्फेक्शन, थायरॉइड, गॉइंटर, ब्लड कॅन्सर, हार्ट अटॅक, हार्ट ब्लॉक्स, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, वर्टिको, तशेंच पाटीचें दूख आनी सौर पिडे शिडेंत लंग्साच्या वा ब्रेस्ट कॅन्सर वा हार्ट प्रॉब्लमान वा दुसरे कसलेच लंग रिचनांत वा आमच्या हृदयाच्या रिचनांत आमच्या गोमट्याच्या रिचनांत कसलीच पिडा शिडा आसा तर सोम्या जेजू ह्या वेळार आमी तुजे लागीं मागता तुझ्या पवित्र नांवान सोम्या जेजू असली पिडा शिडा हाडच्या कसलेच एजंट्स कसलेच पिडा शिडा हाडचे एजंट सोम्या जेजू तुझ्या नांवान आमी बांदून घालता सोम्या जेजू तुझें नांव पवित्र जावन आसा तुझ्या नांवान असले सर्व एजंट्स does diseases causing agents in the name of Jesus Christ I bind and I send to the feet of Jesus Christ to be trampled and never to return back. सोम्या जेजू ह्या वेळार असले पिडे शिडेन असले सर पिडे सांग तुझ्या नांवे सोम्या जेजू गुण कर आनी सर आमच्या पिडे शिडेन वळवळतेल्यांक बरेंपण लाभय. सोम्या जेजू तुझें नांव पवित्र जावन आसा ह्या वेळार तुझे पवित्र नांवान तुझे अमोलीक रगत असले पिडे शिडेन वळवळून असले सर आमच्या बाबांचेर भयणीचेर वाळय आनी सौर पिडे शिडेन वळवळतेल्यांक गुण कर आनी बरेंपण लाभय. गुण कर सोम्या जेजू बरेंपण तांचे वयर लाभय तुझ्या नांवान सोम्या जेजू असले सौर पिडा शिडा गुण कर. जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान पिडा म्हजी गूण जाता. 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 ह्या पवित्र वेळार आमी पोटाक समज जाल्यार पिडे शिडेन वळवळून आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागतले. जर तर कोणाकी असले पिडे शिडेन वळवळून आसा तर आमचो हात आमच्या पोटाच्या वयर आमी दवरचो आनी हे मागणे आमी करता आसतना सोम्याचो आशिर्वाद आमी जोडचो. सोम्या जेजू पोटाक समज जाल्यार पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भावाक आनी भयण्यांक आमी तुज्या मुखार आमी दवरता. जावंक पुरो फॅटी लिवर वा एसिडिटी वा सिरोसीस, हेपेटायटिस ए, बी और सी, जॉइंडिस वा लिवर कॅन्सर, गॉल स्टोन्स, गॅस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर प्रॉब्लम, स्टमक कॅन्सर, किडनीचे प्रॉब्लम, किडनी स्टोन्स, HIV, एड्स, ओवरीज कॅन्सर, युट्रस कॅन्सर वा गायनोकॉलॉजिकल कॅन्सर वा स्त्री एक संबंध जाल्ले खंयचेय विशिश्ट प्रॉब्लम वा पिडा शिडा वा STD प्रॉब्लम वा प्रोस्टेट कॅन्सर, मेल इनफर्टिलिटी और फिमेल इनफर्टिलिटी वा वांजपण वा पाइल्स वा आमच्या इंटेस्टायनाक संबंध जाल्ली कसलीच पिडा शिडा ह्या सौर पिडा शिडा जेजू क्रिस्ता मुखार आमी दवरया. जर तर आमी वळवळता तर सोम्याचो आशिर्वाद ह्या वेळार मागया. सोम्या जेजू असल्या सौर पिडे शिडेन स्टमक रिजनांत असल्या सौर पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भावांनी भयणीक सोम्या जेजू ह्या वेळार आमी तुका बेडयता. तुज्या अमोलीक रक्तांत ह्या आमच्या भावांक आनी भयणीक नितळ कर, निर्मळ कर. तुज्या बसावांनी तांकां बर सोम्या जेजू तुज्या नांवान असली सौर पिडा शिडा जल्मोवच्या सौर एजंट्सांक सोम्या जेजू तुज्या नांवान हांव बांदून घालता. आनी असले सौर एजंट्स सोम्या तुज्या पांया तळाक तुझ्या कुर्साच्या पांया तळाक हांव मस्तून उडयता सोम्या जेजू. Any agents that causing these sicknesses of the stomach or any other diseases, in the name of Jesus Christ, in the very name of Jesus Christ, I cast you out from everyone who is gathered here and I throw you into the feet of Jesus Christ to be trampled upon and never to return back. सोम्या जेजू तुझ्या नांवान आमचे सर ह्या भाव भयणीक गुण कर आनी सर बरेंपण आमकां तूं लाभय. सोम्या गुण कर आम्हा सर्वांक आनी तुजें बरेंपण तुज्या अमोलीक रक्तांत आम्हा सर्वांक धुवन काड आनी असले पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भावांक आनी भयणीक सोम्या जेजू तुजें बरेंपण तुका आमकां लाभय. सोम्या गुण कर आमकां. देवानी नम्मे मुट्टिदरे साकू
ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ದೇವಾನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ मायवू ह्या पवित्र वेळार जर तर कोणाकी गांठीच्यो दुख्यो आसात तुमचो हात खंय दूख आसा थंय तुमी दवरचो आनी आमी मागता आसतना जेजूचे गुण करचे सकत तुमच्या वयर वळोवन दी म्हणून आमी मागता कसलीच जॉइंट पेन्स वा बॅक पेन बोन कॅन्सर इन्फेक्शन वा कसलेंच नर्वस सिस्टमार प्रॉब्लम कोणी वळवळोन आसात ह्या सौर पिडे शिडेंतांक वा लोअर बॅक पेन वा कसलेच रितीर पाठीचो दूख पाठीचो कणो दूख वा कसलेच फ्रॅक्चर जावन आसा कसलेच गांठीक संबंध जाल्ले नर्वस सिस्टमाक संबंध जाल्ले पिडे शिडेन वळवळोन आसा तर सोम्या जेजू कामकांस आमी भेटोवया सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार तुज्या नांवान आसले सौर पिडे शिडेंक वळवळोन आमच्या भावांक आनी भयणी तुका आमी समर्पिता तुज्या नांवान सोम्या जेजू असले सौर पिडे शिडेन वळवळोन आसले सौर पिडेस्तां गुण कर असले पिडे शिडा उपजावच्या सर्व एजंट्सांक सोम्या जेजू कसलीच सकत ती जावंक पुरो सोम्या जेजू तुज्या नांवान हे सर्व असले एजंट्सांक असले सक्तेक हांव बांदून घालता आनी तुज्या पांया तळाक हांव उडयता सोम्या जेजू मस्तुंच्या कनेसली सकत असले एजंट्स परत फाटी येनातले बरी आनी आमकां ग्रासीन येतले बरी सोम्या जेजू तुजे आशिर्वाद दिवचो बोहळ हात आम्हा सर्वांचेर दवर आनी आमकां गुण कर जेजू ख्रिस्ताच्या नांवे जेजू ख्रिस्ताच्या नांवे जेजू ख्रिस्ताच्या अमूल्य रगत ह्या वेळार तुमच्या सर्वांच्या कुडींत वाळो आनी बरेंपण आमकां सर्वांक लाभो जेजू ख्रिस्ताच्या नांवे असले सौर शक्ती आमचे थंयतून पयस वचून सर बरेंपण आम्हा सर्वांक लाभो ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕೊಡುವ तनक बिडदे प्रार्थಿಸು या पवित्र वेळार आमचे बंद पास आमी जेजू ख्रिस्त मुखार आमी दवरया जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे आमच्या मोगाचे वा कुटुंबादारांचे बंद पास आमी जेजू मुखार आमी दवरया जावंक पुरो आमचे बंद पास जावन सोरो वा दुसरे खंयचे आमल पिवणे सेवचे जावंक पुरो चारस गांजा असले पिडे शिडे वळवळ जावचे प्रत्येक जण आमचे युवक आनी युवती जावंक पुरो दुसरे खंयचे आमचे बंद पास सैतानाचे बंद पास जावंक पुरो वा कसलीच रितीची सकत देवसरांक आराधन करचे वा तांकां बली भेटोवचे तांकां बॉम्ब्या पुजा करचे असले बंद पास जावंक पुरो असले सैतान आमचे वयर बंद पासा गेल्यात जावंक पुरो उदका तावन जावंक पुरो धरणे तावन जावंक पुरो जिओग्राफिकल जावंक पुरो आकाशा तावन जावंक पुरो दर्या तावन जावंक पुरो ह्या अंडरवर्ल्ड तावन असले खंयचेय सैतानाची सकत वा ताच्या खंयचे एजंटाची सकत आमकां बंद पास केला धर जावंक पुरो बरेंपण जिवोवच्या बदलाक खोटी वाट आमी स्विकार करनासा जावंक पुरो सेक्शुअल एबरेशन्स जावंक पुरो दुसरे खंयचेय रितीचे एबरेशन्स जावंक पुरो बरें सोडून वायट आमी आचरण करचें वायट स्विकार करचें वा असले बंद पासाक वळख जावचें असले वडणेक वळख जावचें जावंक पुरो असले खंयच्याय खोट्या आलोचन खोट्या आकर्शणाक सक्तेक आकर्शण जावचें असले बंद पासाक आमी वळख जाल्या तर ह्या प्रत्येक वेळार जेजू ख्रिस्त मुखार आमकां आमी समर्पिया सोम्या जेजू तुज्या नांवान सोम्या जेजू असले सर बंद पास असले सर सकत सोम्या जेजू हांव बांदून उडयताना तुज्या पांया तळाक मस्जिदां असले सैतानाचे कसलेच सकत जावंक पुरो सैतानाचे कसलेच योजन जावंक पुरो ताचे कसलेच बॉळ जावंक पुरो हांगा असल्या सर्वांचेर वा कसोण कोणूच ताचेर बादाक जाला सोम्या जेजू तुज्या पवित्र नांवान असले सकत हांव बांदून उडयता आनी तुज्या पांया तळाक घालता सोम्या जेजू
असली सकत परत पाठी कोणाक ग्रासीन जाऊ परत पाठी तांच्या जिविता घेन जाऊ असले खंयचे बंदपसतान आमचे भाऊ आमचे बहीण आमचे युवक आमची भुरगीं वळवळून आसात तर जावं परत सुसाईड करचे तसले चिंताप सुमेजूज असले कसलेच चिंत बांध कसलेच बंदपसांत वळख आसात तर सैतानाच्या बंदपसांत वळख जाल्यानंतर सुमेजूज असली सौर शक्ती तुझेच नांवान हांव तुज्या पांयां तळा मस्तिता सुमेजूज हसले सकत हांव सोडवून तांकां लाभय बरेंपण तांकां लाभय सुमेजूज सौर रितीन तांकां बरें कर सुडका तांकां तूं लाभय हर एका बंदपस जावन सुमेजूज जावं पुरो कुडीच्या जावं पुरो मोतीच्या जावं पुरो स्पिरिच्युअल आत्म्याच्या असले हर एक बंदपस जावन सुमेजूज तांकां शुद्ध कर तांकां नितळ कर तुझ्या पवित्र नावान सुमेजूज असले कसलीच सकत कोणाक सांगा असल्यान बाधा करता तर सुमेजूज तुझ्या पवित्र नावान हांव बांदून घालता आणि तुझ्या पाया तळ तुझ्या कुर्सात उडयता सुमेजूज ह्या सर्वांक सोडवण तुला पळय ह्या सर्वांक समाधान तूं दी ह्या सर्वांक बरेंपण तुला पळय असले कसलीच सकत सैतानाची वा ताच्या कोणाच एजंडाची खंयचेच रितीर हांगा असल्या आमच्या भावांचेर भयण्यांचेर तांच्या कुटुंबदारांचेर तांच्या घरांचेर तांच्या मनजातींचेर तांच्या कामाचेर तांच्या कसल्याच विचाराचेर तांकां बाधक सायना जावन सुमेजूज तुझे पवित्र गत तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तांच्या वेव्हाराचेर तांच्या घराचेर शिंपड सुमेजूज नितळ कर सर्वांक निर्मळ कर सुम्या आणि तुझ्या आशीर्वादांनी बर सर्व बंदपसा जावन सुमेजूज ह्या वेळा ह्या सर्व भावांक आनी भयण्यांक तुझ्या नांवान बंदपा सर्व मोडून उडोवन दी आनी तांकां सर्वांक सुटका लाभून दी सुमेजूज हरसिलें जावं सुमेजूज तुझ्या नांवान सर्व बंदपा सातांच मोडून वचो आनी हांगासर मोडून वचो सुमेजूज आनी तुझे उद्धार परगडचे भाग तांकां फोव कर तुका रसलो सोबी तुका सांबाळतलो दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो दोंगरा रास्त्या रुका जडान उदा कोणे वतलो सोम्यान तुका उजव्या हातान उखूल धरला अधीर जायना काय बी येना अधीर जायना ह्या पवित्र वेळार सुमेजूज लागीं आमी मागया पवित्र आत्म्याच्या देण्याक पवित्र आत्म्याच्या फळांक पवित्र स्थान घेताना आमी पवित्र आत्म्याक आमी स्वीकार केला तिरवणीचो साक्रामेंत आमी घेतल्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन आम्हा सर्वांक पवित्र सभेची सोजेरांत जावन करता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या काळजांत थाडे मोर मारल्या ह्या पवित्र वेळार सुमेजूज लागीं आमी मागया परतून मागया पवित्र आत्म्याच्या बळांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आम्हा सर्वांक भरच्याक ताच्या सर्व फळांनी आम्हा सर्वांक भरच्याक पवित्र आत्म्यान आमी बरोवन पुर्बेस्त क्रिस्तांव आमी जावच्याक पवित्र आत्म्याची सर्व देणी सर्व मिसांव आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत भरच्याक अशें देवाक भेटयलेलें एक जिवीत जावच्याक सुमेजूज लागीं ह्या वेळार मागया पवित्र आत्मा आमच्या वयर परत देवून येवच्याक पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या वयर वळून येवच्याक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी आमी भरच्याक पवित्र आत्म्याचे बळ आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत भरच्याक आनी पवित्र आत्म्यान भरिल्ली एक क्रिस्तांव जावन पवित्र आत्म्यान भरिल्लें एक जिवीत जावन पवित्र आत्म्यान भरिल्लें एक उर्बेस्त जिवीत जिवोवच्याक पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी भरच्याक जेजू ख्रिस्त लागीं आमी मागया जेजू क्रिस्तान ताच्या शिसांचेर ताच्या आपोस्तलांचेर पवित्र आत्मो दडलो तो वळते परक्या भाशांनी उलोवंक लागले भिवून आसले ते भिवकुरे जाल्ले ते भायर आयले जेजूची शुभ वार्ता तांणी परगट केली तांणी आजापा करूंक प्रारंभ केली सकत तांचे थंय भितर आयली आनी भिरांत नासतना भंय नासतना जेजूचे उतार ते परगटूंक लागले ह्या वेळार
आम्ही जेजू ख्रिस्त लागी माग्या सोम्या तुवें तुझ्या आपोस्तलांक बसयलो तो पवित्र आत्मो तो मागलो पवित्र आत्मो आमकां तूं दिताय ह्या साक्रमेंताद्वारे आमकां तूं दिताय सोम्या जेजू परत आम्ही तुझ्या लागी मागता पवित्र आत्म्याच्या गटायेक पवित्र आत्म्याच्या ससायेक पवित्र आत्म्याच्या सरदेण्यांक पवित्र आत्म्याने बरोवन आमचे जिवीत ह्याच तुका आनी ह्या पवित्र सभेच्या भेटोवच्याक सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार आम्हा सर्वांचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याने परत आमकां बर पवित्र आत्म्याच्या देण्याने तूं बर सोम्या जेजू तुझ्याच आशिर्वादाने आमकां बर अशें तुज्या लागीं मागोवंक तुज्या लागीं उलोवंक आनी पवित्र आत्म्याक खुमोग दितलो ससाय दितलो सोम्या पवित्र आत्मा आमचे वयर देवून हाड सोम्या जेजू पवित्र आत्मा परत आमचे वयर देवून हाड वळान आमकां बर तुज्या कृपेन आमकां बर पवित्र आत्म्याच्या देण्याने पवित्र आत्म्याच्या फळांनी पवित्र आत्म्याच्या सर मिसावांनी सोम्या जेजू आम्हा सर्वांक तूं बर सोम्या जेजू पवित्र वेळार जेजू ख्रिस्त आमच्या मदगात आसा संसाराने सर्ग रचलो हो देव कुर्सार मरण पावलो देव आम्हा सर्वांक खातीर ताजीच कूड आनी रगत दिल्लो देव आमकां बेसांव दिवंक आयतो जाला ताजो बेसांव स्विकार करूंक आमकां समी आयती करया येद्या व्हडा साक्रामेंता म्हणले कांतार गावून जेजू ख्रिस्ताचो आशिर्वाद घेवंक आमकां समी तयार जावया
वेचा अस्पत विश्व्या बाबा ताचे बोल दिव्या जशी बापा तशीच तुता उल्हास आणि स्तुती जावो पदवी महिमा सजना सजना एकाच काळ्या हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसनी नावार्ता प्रार्थया येसु म्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या कष्ट मरण उगडा सावन तुवें तुका ह्या उंड्या रुपार आम्हा सर्वांक सोडलाय आमच्या कुडीच्या विस्वांनी आमी तुका पळोवंक सकना तरी आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी तुका आमी पळयता तुका आराधना स्तुती आमी करता ह्या वक्ता हांगासर जमलेल्या सर्व आमच्या पिडेस्त भावांनी भयण्यांक तशेंच आमच्या प्रायवंतांनी घरा आसच्या आनी हांगासर आसच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुझे बरेपण तांचे तयेन दवर आनी तशेंच तुज्या आशिर्वादांनी बरयल्यांची विचयोंक तांकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें बेगीन कुर्सेची करवी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.
बापाचे आणि पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नवी आमेन. सतमंता देव बाप्पा सर्वदरा सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा जेजू ख्रिस्ता त्याच्या क्लास पुता आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर वे गरबे समवलो कुत्सार जडलो मेलो निके पिलो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांता परतून जीवन जालो सरकार सडलो सर्वदरा देव बापाच्या उजव्या बसला थंय जुव्यांचे मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोले पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय पातकांच्या बॉक्साने कुडीचे जिवंतपण सतनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे गुशी सरकार सता तशी संवसारान जावं